Banu sleeps under a quilt, is comforted by love. Maybe होच कोट लक्षात घेऊन जायली नाईक आमच्या खातीर नवीन नवीन तरेचे क्विल्ट्स माणे ते तयार करता. सो आमच्या बरोबर आज आसा जायली नाईक. 10+ इयर्स की आमी ह्या बिझनेसान आसात आनी आमकां आमच्या खातीर तो डिमांड वाडत आसा कित्याक आमची क्वॉलिटी प्रोडक्ट म्हणजे पिक्चर्स दिसपाक सगळें बरें आसता आनी लोकांकूय तितलेंच आवड आसता की बाबा युनीक कितें तरी करता म्हणून. आमी युनिकनेस म्हणजे आमी कितें आमी पर्सनलायज टच दितात. इफ तुका कोणाक गिफ्ट करूंक जाय जाल्यार आमी ते बेबीचें नांव बरयतात, हँड एम्ब्रॉयडरी करतात नाजाल्यार मशीन एम्ब्रॉयडरी दोनूय करतात आमी. सो ऑन युअर वॉट एवर इज युअर बजेट आमी त्या बजेटीन बसून तुका गिफ्ट हॅम्पर करून रेडी करून दिवपाक शकता. सो मम्मीन जो तुज्या 10 वर्सां फाटीं हो बिझनेस स्टार्ट केलो तातूंत तुवें कितें युनीक क्रिएशन हाडलें किंवा कितें इनोवेशन्स हाडलें? सो माझी स्टोरी अशी जाली की 2017 हांव BA मास कम्युनिकेशन सेंट झेवियर्स कॉलेजींतल्यान पास आवट जालें. सो माझी लायन आसली फिल्म मेकिंगान. हांव मुंबय सुद्दां गेलें, 1 वर्स थंय शिकलें, काम सुद्दां केलें, इंटर्नशीप केली, पण ड्यू टू पर्सनल रिजन्स हांव परत आयलें. पण जेन्ना हांवें पळयलें की म्हाजेच घरान इतलें बरें ट्रेडिशन चालू आसा जाल्यार हांवें चिंतलें की हांव आनी खंय कित्याक काम करूं. म्हणून हांवें मम्मीक सांगलें हांव तुजें मार्केटींग पळयता सगळें आनी तूं प्रोडक्ट्स कर, तुजें जें मनान येता तशें म्हाका सांग, हांव तेजे फोटोज काडटा घालता. एन्ड बाय लुकींग एट दॅट कंटेंट म्हाका आवट ऑफ गोवा सुद्दां खूब ऑर्डरीज येवपाक लागली, नॉर्थ इंडियाच्यान खूब ऑर्डरी येवपाक लागली. हांव आतां ऑल ओवर इंडिया ऑर्डरी घेता. सो थ्रू स्पीड पोस्ट धाडटा हांव. सो म्हाका धाडपाक प्रॉब्लम ना. आवट ऑफ इंडिया सुद्दां म्हजे अमेरिका, दुबय सगळ्या कडेन पावलेलें आसा. खरें म्हणपाचें म्हणल्यार हांवें लास्ट इयरूच म्हाजो सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब सोडला. म्हाजें ट्रेडिशन म्हाज्या ग्रेट ग्रँडमदराच्यान स्टार्ट जाला. सो म्हाजी मम्मीची आजी ती गोदडी करून सगळ्या तिच्या नातवंडांक दिला तिणें. ते म्हाजे मम्मी कडेन आसा ती मॅमरीज. म्हाजी आजी म्हणजे मम्मीची मम्मी ती एम्ब्रॉयडरी करताली सगळ्या कडेन. सो ती एम्ब्रॉयडरीचें काम म्हजी मम्मी कडेन आसा आनी म्हाजी मम्मी आतां हें सगळें करताली. सो हे 3 जनरेशन्साचे मम्मीन सुद्दां 2017 बूक लॉन्च केल्लो आसा. 3 जनरेशन्साचे डिझायन्स तुमकां एकाच बुकार मेळटले. जायली आतां हो तुज्या मम्माचो बिझनेस जो तुवें कॅरी फॉरवर्ड. आफ्टर गेटींग मॅरीड खंय तरी बिझनेस हॅम्पर जालो? तुजी माय किंवा तुज्या घोवान कितें ऑब्जेक्शन्स तूं तुज्या आवयचो बिझनेस फुडें व्हरता, वी हॅव आवर ओन ट्रेडिशन्स, अशें केन्ना तुज्या बरोबर इन्सिडंट जाला? ना, तशें कांयच जावना. एक्चुली टचवूड म्हाका इनलॉज इतले बरे मेळा. तूं आपले डिपेंड रावं नाका, तूं तुमचें कामां करा. घोवान तर एवरी टायम सपोर्ट केला. एक्झिबिशनाक जाल्यार एक्झिबिशनाक तो पयली आसता, गाडी रेडी आसता तेजी. हांगा लग्न जावन अशें कळ्ळें की ना म्हणजे इनलॉजा मुळेच हांव आतां खंय तरी फुडें सरता. सो इतलीं वर्सां जाले ट्रेडिशन्स आनी आपल्या 3 जनरेशनाचे जे ट्रेडिशन आसा ते अलायव दवरपाक आमच्या बरोबर जायली आशिल्ले. ताणें स्वताचे आपलो सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब सोडून ताणें हे प्रोफेशन चूज केला. दिस इज अपर्णा बडिगर विथ ओंकार फॅरी.